दर्यांत आमी गेले न्हू ते जाळे मारता मारता आमकां जाळे मारूंक मेळना कारवारचे न्हू व्हडी चड येता आमकां हांगा मारूंकूच मेळना तेंकां हें करता करता आमी चड भायर पावले ते जाळे मारली आनी जाळे वडली तेन्ना आमी आमगे ओनराक फोन केल्लो आमी येतात एक 1.5-2 तासान पावतले म्हणून तेन्ना वारो तापलो आनी आमगे एक मोटर स्टार्ट जायनाहलो एक मोटराचेर चलना आलपाक आनी तितल्याच तेला आमी ते आमकां 1 तासाक जे तेल लागता पळय त्या वाऱ्याचेर आमकां 4 तास लागता येवपाक त्या सोंपतले आमी ते एंकर घातलो आनी हे वारो पडना आसलो आतां 4 वारो पडलो तेन्ना मागीर आमची एक केरळाची बोट मेळ्ळी ताका आमी सांगलें आनी काणकोण आमगे जेटीक ते सांगलें आमकां हे हेजेर तूं वच म्हणून तशेंच आमी खंय पावले तुमी खंयचे एरिया पावले आमी म्हाका दिसता कारवार ते अंकोला ते सायडीन पावला तुमच्या हय आसा डिझेल ना ना दोन वाटले दिलेले तेमी हय आनी ते सांगलें ते आनी आयस दिलो तेमी आयस मागीर नुस्तें मारलो आमी सकाळच्यान हांगा आसा आनी आमी आमचे तेरेन साहेब आसा तेरेन साहेबाक आमी अप्रोच जाले की अशें जाला म्हणून तेरेन साहेबान आमकां खूब हेल्प केलो पूण जशी आमकां सरकारा कडच्यान आमकां जी पळय हेल्प मेळपा जाय आसली ती आमकां मेळना आमची एक बोट ताका सोदपाक गेल्ली भायर आनी तेमी आमकां सांगलें की जे तुमी हेलिकॉप्टर सोडला म्हणटा सोदपाक सोडलें म्हणटा ते आजून मेळ पावले ना म्हणून ताका ते भायर आहले तेन्ना ते दिसपाक जाय आसलें आमी परत सगळ्यांक फोन मारलो बाबा तूं कशें करून हेलिकॉप्टर धाडा कित्याक आमच्या अंदाजा प्रमाणे सकाळीं इतलो वार आसलो की ती बोट कितली वेळ भायर पावूंक शकता तें आमकां कळ्ळें की आमी ताका सोदप हें आमकां पॉसिबलच नासलें म्हूण आमी सकाळच्यान मागताले की हेलिकॉप्टर धाडा म्हूण जेन्ना हेलिकॉप्टर धाडला म्हूण आमकां कळ्ळें आनी तेमची जे पळय पेरंट्स आहा ती खगली घरा कडेन बेशूद जावन पडूंक लागली ल्हान तेजो एक भुरगो आसा तेमचे बरोबर एक भुरगो आसलो अनिकेत म्हणून कमी कमी 20 वर्सां भुरगो ते आयडिया बी करून तो बेकार आसा कारण एकलोच भुरगो कमोवपा आनी कोण ना तेजे कडेन साधन ना म्हणून तो हेमचे बरोबर नुस्तें मारूं वयतालो आनी तो भुरगो तो मातसो आबूज जातलो म्हण आमकां बरें आसलें न्यूज फिशींग करपी ताका लागून चडशे लोक तिडकले कित्याक ह्या भुरग्यांचे लायफ जर गव्हर्मेंट जर सेव करूं शकना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो फायदो कितें आमी सकाळचा ते लोक तिडकन आज आमची लास्ट अशी परिस्थिती जाली की ऑथॉरिटीचेर आमकां पावना तेन्ना खंय तरी आमकां ऑथॉरिटी जाग करपा लागून हायवे हो बंद करचो पडलो आमी एक्चुअली आमचे तें इंटेंशन नासलें पूण ऑथॉरिटी जाग करपा खातीर आमी तें केलें म्हणून आमी त्या हे गांवच्या भुरगे हे म्हाजे शेजारी आमी फुडें सरले कित्याक आज तेजी आवय जावं कोण जावं सकाळच्यान ती 7टाच्यान उपाशी आसात आमी पासून उपाशी आसात आनी आज हेच्या पयलीं 2-3 एक्सिडेंट घडले तरी आमी वोगी रावले आज पर्यंत तुमी जाणा आसतले खंय तरी रास्ता रोको आमी केन्ना केलोच ना आनी आमची जी बायलां आसा जो लोक आसा जो आमचो समाजाचो जो आमी फिशरमॅन जे आसा सगळे फुडें लोक गेले ते देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जे आयज जे घडलां पळय हेच्या फुडें कोणा कडेन घडो नजो कित्याक ही जागती हे चिन्ह लोक समज खंय तरी गाडी एक्सिडेंट जालो जाल्यार 4-4 वरां ब्लॉक उरता तेन्ना तांकां कोण इन्शुरन्स घेयना आनी आमी जे बाबडे जितके आमचे भुरगे भायर फसल्या तांकां आमी जो आज केला हो जर आमकां तर न्याय तर असो मेळटा जाल्यार फुडें कितें उरलां आमचें अति सामान्य मनशाचें म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट मागता आमी फिशरमॅन ज्या जाग्यार फिशरमॅन जेटी आसा गोंयची एकूच फिशरमॅन जेटी ही तळपण आमकां तुम्ही बेनिफीट दियात तेंचे कडेन पुलिसाची कांय चुकी ना ते पण आमकां हेल्प करतात ही पळय बोर्ड आसा हेच्या पयलीं इश्यू जाल्लो आसा आतां तुमी पुलिसांनी व्हडली बांदतात पण तुमचे बोटी कितें जाता ते बंद दवरात ऑफेन्स रजिस्टर जाला अशें आयकुपा आयलां ज्या लोकांनी थंय हें केलें तशें पण सिच्युएशन अशें आसलें की 7:45 ते सादारण 4:45 पर्यंत एक गव्हर्मेंट ऑफिसरान आमकां कांयच कसलोच हेल्प केलो ना हांव पर्सनली ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर वन कावंटी कडेन पर्सनली उलयल्लो रुद्रेशान पर्सनली कॉल केल्लो ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरा कडेन तेणें फक्त उडबा उडोवची म्हळ्यार कशें मेळटा कितें सामकें सिंपल लायटली घेतलें आमकां खबर आसा की आमचे 4 भाव थंय दर्याच्या ल्हारां भितर तळमळटात ह्या 4 जाण भावांक एकमेव इच्छा आसली कितें हांवें कोण तरी येतलो आमकां वाचयतलो म्हणून देवाच्या कृपेन तांकां खंयची तरी बोट मेळ्ळी आनी त्या बोटींतल्यान ते तांकां पावले हेलिकॉप्टर येयलें म्हणलें 4 बोटी धाडले म्हणलें तुमी जर 4 बोटी धाडल्यो जाल्यार त्यो खंय पावल्ली तुमी जर हेलिकॉप्टर धाडलें जाल्यार तें खंय तांकां ट्रेस जालें ना कित्याक आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की एक हो अलर्ट कॉल आसा ह्या अलर्ट कॉलांतल्यान गव्हर्मेंटान मातशें सादूर जावचें आमचो समाज जरी बारीक आसलो तरी आमी तसो बारीक समाज न्ही आमी एकठांय आसा सगळो समाज आमकां जें कितें आमच्या हक्काचें आसा तें दियात परत एक फावटी मागता आमकां जें हक्काचें आसा तें दियात आमकां ज्यो गरजो आसा त्यो आमच्यो पुराय करात आनी आज ह्या समयाचेर हे सगळे जे फामील एकठांय जाली ज्या लोकांक कळ्ळें ते आख्ख्या गोंयचे लोक कितलेशेच पावले जांकां पावपाक शकना ते फोनार उलयताले बाबा कितें जाला आनी त्या खातीर ज्या लोकांनी अनपेक्षीत रित्या आमकां कॉल केलो म्हणजे एक हेल्प केलो
प्रेयर केली कितल्याशा लोकांनी, कितलेशे आमचे भाव वाती पेटयल्यो, फुलां घातलीं, देवाक आराधना केली आनी त्या सगळ्यांच्या कृपेन आज सगळे आमचे चारय भाव बरे भशेन पावले आसात. हांव परत फावटी सगळ्या लोकांक आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कॉल केलो आनी म्हाका सांगलें तेणी आमी आनी एक वर पळयतात आमचे गेलो कोण कोण गेलो आहा ते इश्टी तशी खंय तरी भटकलेले आहा जाल्यार फायंड आवट करता आनी साहेब तुमकां कितें आहा तें सांगता म्हणून. मागीर ते परते म्हाजे कडेन येयले आनी म्हणपाक साहेब आमकां तें खंय मेळना, आमी अर्देर आनी सोदलें जायना म्हणपाक मेळना, आमी कितें आहा तें मातशें हेल्प कर. आमी रोखडेंच आमी मॅसेज सगळी रेडी करून दवरलेली. ती मॅसेज आमी फ्लॅश केली, कोस्ट गार्डाक आमी कळयलें. मागीर आमी आमचे फिशरीजाचे मनीस आहा पळय तांकां कळयलें, आमचे सुपिरियरांकूय आमी कळयलें अशें जालां म्हणून. आनी ती मॅसेज आमी वीथ फूल डिस्क्रिप्शन ओनरा कडेन कितें आहा, हल, कलर, मार्किंग, रेजिस्ट्रेशन नंबर सगळें कितें आसा पळय तें आमी डिटेल्स घेतले आनी वी पूट एन ईमेल टू द कोस्ट गार्ड. इन द सायमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो कम्युनिकेटींग वीथ देम. सो तेमी म्हाका फोनार सांगलें की दे ऑल्सो मेड अ मॅसेज एंड दे हॅव फ्लॅश्ड एंड इन्फॉर्म्ड ऑल द एसट्स म्हणजे तेंचे जे दर्यान जितले वेसल्स आहा पळय इन्क्लुडींग द एअरक्राफ्ट्स आनी कितें आसा पळय तांकां तेमी इंटिमेशन दिलां. मागीर हे इन्फॉर्मेशन दिलें, शेअर केलें म्हणटकूच म्हाका मागीर ते तेंचे DHQ सान कोण कोण तेचे ऑफिसर, कमांडंट, एसिस्टंट कमांडर ते ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग मी. सायमल्टेनियसली आमी आमचे इन्फॉर्मेशन वी कम्युनिकेटेड वीथ द कलेक्टरेट ऑफिस एंड ऑल टू हेल्प अस टू कम्युनिकेट वीथ कोस्ट गार्ड सो दॅट आनी इफेक्टिवली आमी सर्च घेवपाक लागून. आनी तेमी तेंच्या लेवलाचेरूय कॉल्स केले. आमचो डेप्युटी कलेक्टर प्रताप आसलो तेजे कडेन हांवें पर्सनली उलयलो. सायमल्टेनियसली हांवें पर्सनली ऑल्सो स्पोक टू द कलेक्टर सावथ. तेणी म्हाका सांगलें वॉट एवर यू रिक्वायर्ड वी वील प्रोवायड यू वीथ दॅट थिंग. आनी कॉन्टॅक्ट नंबरूय शेअर केले वीथ द कोस्ट गार्ड एंड एवरीथींग एंड दे ऑल्सो स्पोक टू द ऑथॉरिटीज आनी थिंग स्टार्टेड मुवींग लिटल फास्ट. मागीर ते सगळी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केली. सो मागीर अशी आमी सोदून आनी 1-2 वरां आमकां ते गावोंक ना म्हणून इन द विसिनिटी विदीन गोवा ज्युरिडिक्शन. मागीर वी थॉट ऑफ एक्सटेंडींग अ सर्च इवन टू कर्नाटका. सो देन आय कम्युनिकेटेड अगेन वीथ कोस्ट गार्ड एंड कोस्ट गार्ड अगेन कम्युनिकेटेड वीथ कारवार बेसान तेगे एसिस्टंट कमांडरान तेणें म्हाका फोन केलो आनी दे सेड दॅट वी वील स्टार्ट सर्च फ्रॉम दॅट सायड. बट हें सर्च सगळें ऑपरेशन स्टार्ट केलें. वी ऑल्सो कॉन्टॅक्टेड ऑल द फिशींग बोट एसोसिएशन्स, बेतलांचे हार्बर आहा थिंगाचे किंवा आमचे लोकल म्हणटा तांकां सगळ्यांक वायरल सगळी इन्फॉर्मेशन गेल्ली. एंड इवन वी कॉन्टॅक्टेड द कारवार कोस्टल पुलीस, तांकांय आमी इन्फॉर्मेशन दिलें. सो मोस्ट ऑफ द फिशरमॅन वर अवेर ऑफ दीस इन्फॉर्मेशन दॅट वी आर लुकींग फॉर दीस बोट. अशी जालें म्हणटकूच आमकां मागीर एक इन्फॉर्मेशन येयली फ्रॉम सम फिशरमॅन सेईंग दॅट अशें 4 जाण बोट तेमी कोणा कडेन फ्युअल घेतले, इल्लें फ्युअल घेतलें, आयस घेतलो पळय तेमी सांगलें अशें ते 4 जाण कितें जालें म्हणून. एंड देन सडनली तांकां आमचो कॉन्टॅक्ट जालो आनी दे ऑल्सो कॉल्ड. तांकां ते फ्युअल बी मेळटकच दे मॅनेज टू कम लिटल इन रेंज. पयलें म्हणटाले ते रेंजी भायर गेले ते थिंगा रेंज मेळनासली. ते रेंजी भितर येतकच तेमी मागीर कॉन्टॅक्ट केलो आनी मागीर वी स्पोक टू देम. सो तेन्ना आमी उलयले पळय तेंचे कडेन तेमी सांगलें की अशें आमी अमके कडेन आसा. दे वर नॉट शुअर वे देवर बट तेमी अशें सांगलें आमी कारवार अंकोला त्या वाटेन हुंच्यान तरी आसा आनी आमी आतां फ्युअल बी घेवन वी आर कमींग ऑन रूट गोंयान येता म्हणून आमी रावले. आमी तांकांय इन्फॉर्म केलें कारवारचे कोस्ट गार्ड अशें दे ऑल्सो वेटेड. बट म्हाका दिसता ते बरें भायल्यान सान खंयच्यान सान तांकां ती खंयच्यान भटकलेले पळय ते खंय पावले ते तांकां खबर ना. ते तशी पावन हें तळपण, काळजीबाग तळपण, पालोलें, पाटणें सगळें क्रॉस करून ते आगोन ते वाटेन पावले परते. आनी वी वर वेटींग ते खंय तरी मिड वे आमकां मेळटलें आनी आमी तें रेस्क्यू. सो एंड ते थंय पावतकच तांकां कळ्ळें परते की ते परते खंय तरी शेणले म्हणून. मागीर सिंग ते फोन वर ऑन वी कम्युनिकेटेड वी शेअर्ड लोकेशन्स आनी मागीर तांकां हांवें सांगलें बाबा तूं आसा थंयच राव आमी येता तुका कलेक्ट करपाक. सो दे वेटेड ओवर दे. मागीर आमी आमची बोट घेवन वचोन तांकां आमचे बोटीचे 2 जाणां हाडले आनी तेंचे बोटीचेर आमचो पुलीस स्टाफ बसयलो आनी पेट्रोल आनी तांकां सारके लायनीन आमी तांकां तळपण पर्यंत घेवन येयले. कित्याक परतो काडूंक जाल्लो जाल्यार प्रॉब्लम जातालो आनी परते ते भटकपाचे चान्सीस आसले. कित्याक तेंचे मोटर बी ते दीसभर चलोवन ते तापलेले. एगेन फ्यूल परते काबार जालें जाल्यार पूण फ्यूल काबार जाल्ले
तेंचे काय सो दे वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल आता ते सांगता ते भाशेन ते म्हणटा दे वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फ्यूल सो ते आनी तेंगे ते मोटर आनी तो वारो आहा पळय इट वॉज ऑपोजीट डायरेक्शन सो तांकां तें फ्यूल कितलें लागता पळय तेजे डबल आनी ट्रिपल तांकां फ्यूल कन्जम्पशन जावपाक लागलें सो ते फ्यूल सेवींग मोडान आमी फाल्यां कितें करतले फाल्यां कशें वयतले तें चिंतून तेमी ते मोटर बंद केलो एंकर मारलो एक कडेन सो वेन दे पुट दॅट एंकर बट दे वर इन डीप सी तो एंकर लागोना ते ड्रिफ्ट जायत जायत ते काळखान ते दुसरेच कडेन पावले सो अशी सिच्युएशन जाला तेची